एखाद्या दिसाळ्याक रीण दिवप हो फौजदारी गुन्यांव जावन नजो। पोरण्यो गजाली उस्तून काडून विरोधकांक अशे तरेन सोपोवपाचो डाव मोदी सरकाराक म्हारग पडटलो। लोकच रस्त्यार देंवतले। केंद्र सरकारान सुडाचें राजकारण बंद करचें काँग्रेसीन मागला। ईडीन म्हटल्यार एन्फोर्समेंट डायरेक्टरात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांकां नोटीस धाडून चौकशेक हजर रावपाक सांगला। गोंय प्रदेश काँग्रेसीन ईडी कचेरी मेरेन रॅली काडून ताचो निषेध केलो। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विरोधकांक अशे तरेन सतावप मोदीक बुचतले अशें म्हटलां। The method which the central government is adopting is one clearly of vindictiveness. You don't take on personal matters like this to score political brownies. And what is being done, you want to say Congress Mukh Bharat by trying to put people in jail, this will rebound on you. Remember, if you point one finger at someone, four fingers point at you. And I think this move to try to equate this giving of a loan as a criminal act is completely wrong. This kind of vendetta of politics, which is prevalent throughout the country in BJP ruled states headed by the BJP at the center, is predominantly spelling out and spilling on the roads. If the central government does not take corrective action, I can assure that the people will come out on the roads and will teach the central government. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या प्रकरणाचो इतिहास सांगून मोदी सरकार विरोधकांक कशे तरेन सोपोवपाचो यत्न करता ताचेर उजवाड घातलो। एखाद्या दिसाळ्याक रीण दिवप गुन्यांव होय ताचो प्रश्न। नॅशनल हेराल्डाची केस थोडीशी माहिती सांगता। नॅशनल हेराल्ड म्हणटा तो पेपर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, रफी अहमद, आचार्य नारायण देव हे सगळे फ्रीडम फायटरांनी मिळून एकठांय येवन काडिल्लो हो न्यूजपेपर। ताचे रिजन एकूच आशिल्ले की जेन्ना भारताक इंडिपेंडन्स जाय आशिल्लो आणि पूर्ण भारतभर ती मेसेज वचची इंडिपेंडन्साची, लोकांक ताचे बद्दल माहिती मेळची म्हणून ह्या दृष्टिकोनान काडिल्लो हो न्यूजपेपर। आणि जेन्ना ऑगस्ट 1942 साली जेन्ना क्विट इंडिया मुवमेंट महात्मा गांधीन जेन्ना क्विट इंडिया मुवमेंट म्हणून काढलो तेन्ना ब्रिटीश सरकारान हो न्यूजपेपर बॅन केलो। आणि त्या दिसा महात्मा गांधीन सांगिल्ले की दिस इज अ ट्रॅजेडी टू नॅशनल मुवमेंट। ताज्या उपरांत आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळे, हो पेपर चालूच आशिल्लो। करता करता हो न्यूज चॅनल हो न्यूजपेपर लॉसान गेलो आणि साल 2002 ते 2011 या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षान या न्यूजपेपराक 90 कोटी रुपया लोन दिलो या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात। आणि ते 90 कोटी रुपया लोन 67 करोड रुपीज टुवर्ड सॅलरी, म्हणजे जे आज तुम्ही प्रेस भाव जे हांगा जमल्या तांच्यो सॅलरी तांच्यो VRS हाका ते पैसे यूज जाले। आणि उरिल्ले बॅलन्स पैसे गव्हर्नमेंटाचे टॅक्सीस, लायटीची बिलां, त्या बिल्डिंगेचे टॅक्सीस तुमचे हे फारीक करपाक यूज जाले। सो प्रेस जनरलाची सॅलरी दिवप, तांकां VRSचे पैसे दिवप हो क्रायम। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।